नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या योगार हांव गौरीश प्रभामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. मोगाक न्हयकार दिलो म्हणून उसगांवांत तरणाट्याचो चेडवाचेर हल्ल्या उपरांत काडलो पळ. पुलिशेन घेतलो ताब्यात. फुडलो तपास चालू. मुरगांव बंदरांतली कार्गो हाताळणी पडल्या आडखून. आमदाराच्या हस्तक्षेपाक लागून कंपन्यो फुर्योज. दक्षिण गोंयांत काँग्रेसी वतीन कोणाक मेळटली संद? उत्तर गोंयांत गिरीश काय खलप? उमेदवार निश्चिती विशीं काँग्रेसीची अजूनय चर्चाच. सार्दिनान दाखोवचे फाटल्या 5 वर्सांचे रिपोर्ट कार्ड. मुखेलमंत्र्याची चॅलेंज. दक्षिणेंत काँग्रेसूच थारतली जैतिवंत. हेरांक 1% लेगीत संद ना म्हणटा सार्दीन. हरमल गिरकडवाड्या वयली आनीक 33 बांदकामां CRZच्या रडाराचेर. बांदकामां सील करपाचो उच्च न्यायालयाचो आदेश. कार्नावाल शिगमोत्सवा उपरांत आतां पर्यटन खात्या वतीन शिवजयंती उत्सव दिवचले. 18 आनी 19 वेर तरेकवार कार्यावळी. मंत्री रोहन खंवटेची म्हायती. आनी आतां खबरो विस्तारांत. व्हॅलेंटायन डे दिसा एक धक्कादायक बातमी मुखार आयली. उसगांवांत मयुरी वांयगणकर ह्या चलयेचेर प्राणघातक हल्लो केल्या प्रकरणा वयल्यान पुलिसांनी मंथन गावडे ह्या उसगांवच्या एका चल्याक ताब्यात घेतलो. एकतर्फी मोगाक लागून तरणाट्यान हल्लो केलो असो अदमास आसूं येता. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा. व्हॅलेंटायन डे दिसा उसगांवच्या मयुरी वांयगणकर ह्या चलयेचेर जाल्ल्या हल्लो प्रकरणात फोंड्या पुलिशेन उसगांवच्या मंथन गावडे ह्या तरणाट्याक ताब्यात घेतलो. आडवाटेन मशरूम फॅक्टरीत कामाक वतना मयुरीचेर मंथन गावडेन बियरीची बाटली मारून हल्लो केल्लो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एकतर्फी मोगाक लागून हे प्रकरण घडलां आसूं यें असो अदमास आसा. गंभीर जाल्ल्या चलयेक कोणे तरी पळयले आनी उपरांत उपचारा खातीर GMCत भरती केले. आतां सध्या त्या चलयेची भलायकी गंभीर आशिल्ल्याची म्हायती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. नमस्कार, आमी उसगांव आउटपोस्टार आसा. जे सकाळी एक वायट घटना घडली. जे मयुरी वांयगणकर हे मशरूम फॅक्टरीन कामां वयताले. आडमार्गान ते चलत कामां वयताले. तेन्ना चलत अशी वयता आसतना वाटेर ताका मंथन गावडे म्हणे ह्या भुरग्यान ताका आडयले आनी ताका तेंचे दोगांचे भितर बाचाबाची जाली. अशें आयकूं येता की ते दोगांय पयलीं प्रेम प्रकरणान आसलेली अशें म्हणून लोक उलयता. पूण खरें खोटें कांय खबर ना. पूण प्रेम प्रकरणाच्यान हो हल्लो जाला हें सिद्ध जालां. आनी जेन्ना मंथनान तेजेर जेन्ना बाचाबाची केली तेंचे भितर उलोवप जालें. जेन्ना ते चिडकीन तेणी तेजी बियरीची बाटली तेजी तकलेर मारली आनी तेजी तकली फोडली. ते रक्तबंब आड मार्गान आसल्या कारणान थंयच्यान जवळ जवळ रस्तो 1 किलोमिटराचेर सुमार रस्तो आसलेलो. तेन्ना ते थंयच्यान ते तशेंच तेच अवस्थेन रस्त्यार येयले. रस्त्या वयल्यान मागीर ताका लोकांनी थंयच्यान ताका रस्त्यार येतकीर कोण तरी ताका पळयल्यांनी थंयच्यान ताका उसगांव हॉस्पिटलान व्हेलें. उसगांव हॉस्पिटलान जेन्ना ताका व्हेलें तेन्ना दोतोरान तेजी स्थिती पळयली. गंभीर जखमी जाल्ल्या कारणान ताका डायरेक्ट तेणी GMC धाडलें आनी GMC धाडटरी ताका रोखडें ताका तात्काळ उपाययोजना करपाक ट्राय केली. पूण खूब ताका गंभीर जखमी जाल्ल्या कारणान ताका अत्यंत सिरियस आसा आनी ताका मारूं बरो लागले आसा. आतां सद्याची स्थिती तेजी सुद्दां सिरियसनेसान चलता अशें आयकूं येता. जेन्ना मंथन गावडे ताका मारलो आनी हो बामय जो पूल आसा बामयचो त्या पुलाच्या पोंदा उदक आसा त्या उदकान वचून रावलो. आनी जेन्ना पुलिसांक तेजी शनिशा पुलीस तेन्ना तपास करपाक लागलेले तेन्ना तेन्ना पुलिसांनी शोध केलो. पयला हो मंथन बामय पुला पोंदा आसा म्हणून कळ्ळें. पुलिसांनी थंय वचोन ताका उदकां वचोन ताका ताब्यात घेतलो आनी आउटपोस्टार हाडलो. जेन्ना आउटपोस्टार हाडटरी ताका PI लोटलीकर साहेबांनी DYSP आमची हरशी ती हांगा आयली. तेंच्यान तपास केलो आनी ताका हांगसरल्यान आउटपोस्टा वयल्यान फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर व्हेल्लो आसा. आतां सद्या पुलीस कस्टडीन तो आसा. तपास चालू आसा आनी आमचे कडेन पुलीस सद्या उलोवपाक कोण सोदिना की तेंचे आजून तपास जावना. इन्व्हेस्टिगेशन पूर्ण जावना अशें तेंच्यान सांगलेलें आसा. गोमंतक TV खातीर उसगांवच्या एकनाथ खेडेकर.
आमदाराच्या हस्तक्षेपाक लागून मुरगांव बंदरांतली कार्गो हाताळणी आडखून पडल्या. मुरगांव बंदरांत हाडिल्लो म्हाल फाटल्या कांय दिसांसावन तसोच पडून आसा. ताका लागून कंपन्यांनी आपल्या म्हालाच्या हाताळणे खातीर गोंया भायल्या बंदरांचो सोद सुरू केला. मुरगांव बंदराचेर हाडिल्ले 2.8 लाख टन बॉक्सायट फाटल्या 10 दिसांसावन तशेंच पडून आसा. हो म्हाल गोंयच्यान बेळगांवा व्हरपाचो आशिल्लो खंय, पूण थळाव्या आमदाराच्या हस्तक्षेपाक लागून तो अजूनय मुरगांव बंदरांतूच पडून आशिल्ल्याची कळटा. कांय म्हयन्या पयलीं कोळशाचे बाबतींतूय असोच प्रकार घडिल्लो. कोळशाची येरादारी आडावन धरिल्ली खरी, पूण कंत्राटदार बदलले उपरांत ही येरादारी आसा तशी परती सुरू जाली. आतां मुरगांवच्या आमदारान बॉक्सायटाची येरादारी आडावन धरिल्ल्याचें कळटा. ही भुमिका ताणें कोळशाच्या बाबतींतूय घेवपाक जाय अशें थळावो नागरीक जयेश शेटगांवकार सांगता. जे मुरमुगांवच्या आमदारान जो आयज आमच्या पोर्टान जो बॉक्सायट आडावन दवरला पळय, हेच्या कडेन लक्ष म्हाजे जे पळयता आसतना अशें दिश्टी पडून येता की खंय तरी मनान एक दुबाव तयार जाता म्हाज्यासारक्या मनशाच्या मनान. कित्याक लागून अशीच एक गोश्ट एक 6 म्हयन्या पयलीं घडलेली, जेन्ना कोळसो तेंच्यांनी आडावन दवरलेलो आनी वास्को सिटींतल्यान न वयता तो कॉन्ट्रॅक्टर चेंज जालो आनी मुरमुगांवच्यान येवपाक लागलो कोळसो. सेम गोश्ट आयज बॉक्सायटा बरोबर जावपाक लागला की बॉक्सायटाचो ट्रान्सपोर्टेशन बंद जालो. आतां म्हाका दुबाव कित्याक लागून, मुरमुगांवचो जर आमदार बॉक्सायटाचो ट्रान्सपोर्ट नाका म्हणटा जाल्यार बरी गोश्ट. सेम भूमिका तेणी कोळशाच्या बाबतींतूय घेवंक जाय, कित्याक कोळसोय तेणी तसोच आडावन दवरपाक जाय. जेन्ना तूं कोळसो आडावन दवरतलो, जेन्ना तूं बॉक्सायट आडावन दवरतलो, ऑटोमॅटीक एमपीटीचो धंदो ठप जातलो, ऑटोमॅटीक ती दुसरी एक्टिविटीज चालू जातले. सो हांव एक वाटेन संकल्प आमोणकराचें समर्थन करता, पूण जी भूमिका तेणी बॉक्सायटा बरोबर दवरली पळय ती भूमिका तेणी कोळशा बाबतींत दवरपाक जाय. त्याच बळान हांव दुबावूय व्यक्त करता की जी कोळशाचे ट्रान्सपोर्ट कंपनी चेंज जाल्यो, जे ट्रान्सपोर्ट कंपनी चेंज जाल्यो, तशेंच ह्या बॉक्सायटाचे ट्रान्सपोर्ट कंपनी चेंज जावपाक जायना याचो म्हाका एक खरोच डावट मारता. सो मुरमुगांवच्या जनतेन हेचेर लक्ष दवरपाक जाय. कित्याक लागून कोणी आपल्या स्वार्थाच्या हिता खातीर मुरगांवच्या जनतेक कितें काय म्हणटात ते टॉसाचेर घेवचो न्हू. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लोकसभे खातीर काँग्रेसीचे उमेदवार कोण आसतले हाचे कडेन सगळ्यांचे लक्ष लागून आसा. काँग्रेसी परंपरे प्रमाण दक्षिणेंत कॅथलीक उमेदवार आसतलो काय आनीक कोणाक संद मेळटली होवूय सद्याक चर्चेचो विशय जावन रावला. दुसरे वटेन काँग्रेसी वटेन उत्तरेंतल्यान कोणाक सर्त फुट्टली हाचेरूय लोकांचे लक्ष लागून उरलां. लोकसभेचो दक्षिण गोंयचो इतिहास पळयलो जाल्यार 1962 मोगोपाचो मुकुंद शिंकरे, 1999 भाजपाचो रमाकांत आंगले आनी 2014 भाजपाचोच नरेंद्र सावयकार सोडलो जाल्यार चडशे फावट कॅथलीक उमेदवारांनीच दक्षिण गोंयांत जैत जोडिल्ल्याचे दिसून येता. दुसरे वटेन काँग्रेसीची परंपरा विचारात घेतली जाल्यार काँग्रेसीन सुरवाती पासूनच दक्षिणी भितर कॅथलीक उमेदवारांकूच संद दिल्या. देखून हे पावट काँग्रेस दक्षिणी भितर कॅथलीक उमेदवाराकूच संद दितली काय कितें, काय काँग्रेसीचे दक्षिणेचे उमेदवारे खातीर आनी कोणाचो विचार जावं येता होवूय एक प्रस्न आसा. म्हाका दिसता म्हज्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे खुबशे सिनियर लिडर आसा जाणी एप्लाय केला. आमी नवे हातून, बट आय एम शुअर द पार्टी वील गिव द बेस्ट कॅन्डिडेट टू द पीपल ऑफ गोवा, जो ही वील बिकम द वॉयस ऑफ गोवा. गोंयचो आवाज जावपाक जाय पार्लमेंटान. कित्याक अशे खुबशे मुद्दे आसा जाका लागून गोंय डिस्ट्रॉय जाल्लें आसा आनी कितें उरलां तें काबार जातलें. एज फार एज प्रिपेरेशन इज कन्सर्न, म्हाका दिसता आमचे गोंय काँग्रेस पार्टयेन बोथ सायड्स ऑल अक्रॉस गोवा आमी ऑलमोस्ट सुमार 8-9 म्हयने जाल्ले मुवमेंट करीत आसा. वी हॅव बिल्ट अप ब्लॉक्स, वी हॅव बिल्ट अप बूथ लेवल्स आनी कंटिन्युअस काम चालू आसा. आनी म्हाका दिसता ह्या फावट विथ गॅरंटी दोनूय सिटी आमी हाडटा. जसो आमकां लोकांचो रिस्पॉन्स मेवला, जसो अंडरकरंट लोकांक जी राग आसा, तिडक आसा, युथांक कांयच ना, युथांक अशें सोडलेलें आसा. इतलें करप्शन जाल्लें आसा, अनएम्प्लॉयमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, क्रायम एगेन्स्ट विमेन, एसटी समाजाक आयज तांणी सायडीक काडून दवरलेलो आसा, फॉल्स प्रॉमिसीस. आमी पयलेंय सांगलां, सिटींग MP आसा श्री फ्रांसिस्को सार्दिना, व्हेरी एक्सपिरियन्स MP, आदलो चीफ मिनिस्टर, खुबशे ताणें मिनिस्टेरियल पोर्टफोलियो सगळे ताणें पळयला आनी ताका सगळे गोंयान वळखता. तेन्नाय म्हणलें, आतांय म्हणा. आनी इवन वेन आय वॉज ऑलमोस्ट कितें म्हणटा तें लोकांनी कन्विन्स केलो ना, यू हॅव टू एप्लाय. एंड सम पीपल इन द पार्टी ऑल्सो टोल्ड मी यू हॅव टू एप्लाय. NGOs केम. हांवें बरयल्लें आसा थंय इन ब्लॅक एंड व्हायट. इन केस
the party decide to change the candidate, the sitting MP, then my thing should be considered. Azuni, I mean, with India Alliance, what is going to be the proposition? Because it's not only in Goa, सगळे दुसऱ्या राज्याचे डिस्कशन चालू आहे. And I think आमचे India Alliance coordination team आसा, so they will speak on this. I think at state level, speaking on this topic, I don't want to really talk much on this. Congress party चे काम हे चालू आहे. Now regarding who is going to fight which seat, this is happening at national level. There are various states where Delhi is there, Gujarat is there, Punjab is there, Goa is there. So all these states put together, where who is going to fight what, that nationally call will be taken. उत्तर गोंयान फाटले फावट काँग्रेसीन गिरीशाक संद दिल्ली. हे फावट गिरीश चोडणकार लोकसभेचे उमेदवारी खातीर इत्सूक आसा खरो, पूण ताका संद मेळटली काय ना हे उमेदवारी जाहीर जाल्या उपरांतूच कळटले. तशेंच उत्तरेंतल्यान काँग्रेसीचे उमेदवारी खातीर रमाकांत खलोपय इत्सूक आसा. ताका लागून उत्तरेंतल्यान काँग्रेसीची उमेदवारी कोणाक मेळटली हेवूय पळोवचें पडटलें. हांव जर तरच्या विचारांत पडना, मेळटली ना मेळटली, मेळ्ळें जाल्यार कितें अमूक तमूक अशें कितें. आतां सुरवाती पासून हांव सांगत आसा की आय एम इंट्रस्टेड, म्हाका इंट्रस्ट आसा की लोकसभेत पावचो. कित्याक आसा, गेली 20-25 वर्सां आय एम आउट ऑफ एक्चुअल पॉलिटिक्स. एक्चुअल म्हणजे आमदार म्हणून वचूंक ना किंवा खासदार म्हणून वचूंक ना. फक्त इमाने इतबारे म्हाजी इतर कामां, सार्वजनीक कामां, सोशल कामां आनी काही अशी पॉलिटिकल कामां सुद्दां हांव करीत आसा. आतां अशें जालें की आमचेच कार्यकर्ते सांगपाक लागले म्हाका की भाई आतां तूं फुडें सरल्या बरो, एटलिस्ट तुजे इंट्रस्ट आसा म्हण तरी दाखोवन दी न्ही तूं, अशी तयारी जाली. स्थानीक नेते म्हजे कडेन उलोवपाक लागले आनी जे दिल्लीच्यान आमचे नेते लोक येतात अधून मधून जे येतात ते म्हाका म्हणपाक लागले की तूं जाय आमकां लोकसभेन, पार्लमेंटान वगैरे, तर तूं हय म्हण, शो युअर इंट्रस्ट. आनी मागीर ताणें सांगलें की कोणाक एक अर्ज दिवचें कोणें म्हणून. सो क्वेश्चन अर्ज ना दिलो जाल्यार इंट्रस्ट ना, अर्ज दिलो जाल्यार वय आनी फुडें धुकलता अशें. बट एनीवे आय वॉज इन टू मायंड्स. पण शेवटी अर्ज हांवें दिला. दॅट शोज की म्हाका लोकसभेक इलेक्शनाक रावची इच्छा आसा आनी जिंकून येवची इच्छा आसा. रावलो तर हांव जिंकीन निश्चित हांव येता अशी म्हजी खात्री आसा. ताका कारणां तो विचारता जाल्यार कारणां अनेक आसात. एक तर म्हाजें सार्वजनीक जीवन हें उगड्या पुस्तका सारकें आसा, स्वच्छ आनी क्लीन आसा. कसल्याच प्रकारचो डाग म्हज्या चारित्र्याचेर हांवें लावंक दिवंक ना आतां पर्यंत. आनी ताका लागून लोकच म्हणपाक लागल्यात की तुजे सारको मनीस स्थिर जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान फाटलीं 5 वर्सां गोंया खातीर केल्ल्या उदरगतीचे रिपोर्ट कार्ड दाखोवचे अशें आव्हान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें केलें. तर दक्षिण गोंयांत कोणूय बसूं काँग्रेसूच जैतिवंत थारतली, हेरांक जैताची 1% सुद्दां संद ना म्हणून सार्दीन उलयलो. खासदार फंडांतल्यान सोमारा रिवणा मसणभूंयचें उक्तावण दवरलां, थंय मुखेलमंत्र्यान येवचें आनी ताणेंच ताचें उक्तावण करचें अशें सार्दीन म्हणटा. कित्याक सांगता, सिटींग आसतले खासदार बाब सार्दीन हांव ताका सांगता तरी आपले रिपोर्ट कार्ड दिवचो. फाटल्या 5 वर्सांक तरी गोंयाक कितें केलां तें तरी सांगचें. म्हाजी चॅलेंज आसा, हांव ओपन चॅलेंज करता. फाटल्या 5 वर्सांक गोंयांत कितें केलां तें सांगचें. भारतीय जनता पार्टी आपूण रिपोर्ट दिता, प्रत्येक फावटी आमी आमचो रिपोर्ट कार्ड दिता. खंयचें इलेक्शन आसूं न्ही, जें आमी फाटल्या 10 वर्सांच्या कार्यकाळांत आमी गोंय सरकारान कितें केलां जाल्यार तो रिपोर्ट कार्ड आमी 22च्या इलेक्शनाक वयच्या पयलीं लोकांक दिल्लो. आमी पळयता की फाटल्या 5-10 वर्सांच्या कार्यकाळांत डबल इंजिनच्या सरकारान 30,000 कोटी पेक्षा चड कामां जी आसा गोंयांत केला. तेजो रिपोर्ट कार्ड आमी लोकांच्या मुखार दवरला. हें आमचें उतर आसा. आमचो खासदार आसूं किंवा आमदार आसूं, आमचे उत्तरेन आसतले खासदार आनी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भोव नायक आसतले, ते त्यांनी 25 वर्सांच्या कार्यकाळात आसतलो किंवा प्रत्येक फावटी केल्ल्या 5 वर्सांच्या कार्यकाळात आसतलो. जे काम केला ते जनते मुखार दवरला आणि हो आमचो रिपोर्ट कार्ड आसा म्हणून सांगला. हे म्हणून हांव सुबेदार सांगूंक सोदता की हो बसता, तो बसता, तो बसता, कोणूय बसता. आमी काँग्रेस साऊथ गोवा मुगेल सिद्धा सांगतात म्हाका फरक पडना. जे आमचे इंडिया एलायन्स केला आख्या देशाक आमी रावताय हिंगाय ते फॉलो करता. आनी जे कोण पळय आमचे एलायन्सांना
आनी कोण कॅन्डिडेट घेता तांकां 1% चान्स ना इन जिखपाक, फकत 100% चान्स आहा वोट करपाक. आनी हे भविष्यातल्याय फकत बीजेपीक मदत करता. पूण म्हाका तिकेट दिल्यार हांव काय करिना. आमची पार्टी आसा आनी लोक तुज्या बरोबर आसा. जायते लिडर्स जे काँग्रेसान निवडून दिल्ले तांकां पयशांनी बीजेपीन घेवन गेले. तांचे धरण आहा बीजेपीचे, ते पळयले लोक जुळमी तांचे बरोबर नाय. ते जिखून आयिल्ले लिडरांक पयशांनी घेवन ते आमचे बरोबर आसा दाखोवपाक. ते लिडर गेले जायी, पूण आमची साऊथ गोवाची अर्जा आनी नॉर्थ गोवाचे काँग्रेसमॅन जे आसात ते बीजेपी वचून. म्हणून हांव आनीक एक पावणी लोकांक सांगूंक सोदतां, तुमी आयज पर्यंत सावथाचे म्हजे बरोबर रावल्यात, काँग्रेसान बरोबर रावल्यात. एक पार्टी म्हाका तिकेट दिल्यार तुमी म्हजे बरोबर रावल्यात, काँग्रेसाचे बरोबर रावल्यात, हो म्हाका इल्लो हांवें सोमार दीस रिगोन सेमिट्री इनॉग्रेशन दोगां सांगपाक. जोर सीएम म्हणटा काय करूंक ना. हांव सीएमाक सुबेमा जाय सगळे डिव्हिजनाचे लोकांचे नांवान ताका आमंत्रण दिता आनी तो आयलो जाल्यार तेका हांव इनॉग्रेट करूंक लायतलो. हांव करचो तोच करतलो सेमिट्रीचें इनॉग्रेशन. मुख्यमंत्र्यान आमचे खासदार बाब फ्रांसिस्को सार्दिना आणि गेल्या 5 वर्षाच्या कार्यकाळात कितें काम केलां हाचो रिपोर्ट कार्ड दवरचो आपूण चॅलेंज करता अशें म्हणून ताणें काल स्टेटमेंट केलो. आनी हो स्टेटमेंट कोण करता? ज्याच्या सरकाराक 3 कॉन्स्टिट्युशनल हेड्स तातूंत एक स्टॅच्युटरी हेड जाणें सर्टिफिकेट दिल्या की हो द मोस्ट करप्ट सरकार. गव्हर्नरान आदल्या गव्हर्नरान सर्टिफिकेट दिल्ली आसा की हो मुखेलमंत्री आणि ताचे सरकाराचे मंत्री करप्शनान इन्वॉल्ड आहा. जे तांणी आतां सांगले की साऊथ गोवाक आमकां 5 उमेदवार आयले म्हणून, की तांणी जे सांगले की हे 5 प्रोबेबल आहा म्हणून. सो ह्या बीजेपी सरकाराचे रिपोर्ट काढूच म्हाका दिसता ते कोण एस्पिरंट आहा पळय तातले 2 जाणांनी आउटरायट तोंडार सांगले मरे आमकां नाका म्हणून तुजी तिकेट. एक दिगंबर कामतीन सांगले आणि दुसरो स्पीकर रमेश तवडकरान सांगले की आपल्या खासदाराची तिकीट नाका. म्हणजे म्हाका दिसता तुमचो रिपोर्ट कार्ड पळोवनूच ताणी ते. हरमल गिरकर वाड्यावयली आनीक 33 बांदकामां गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणाच्या रडाराचेर आसात. ह्या विशींचो अहवाल पंचायतीन बुधवारा उच्च न्यायालयांत सादर केल्ल्याची माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान दिली. ह्या बांदकामाचो वेवसायीक उद्देशान वापर सुरू आशिल्ल्याचे पंचायतीन आपल्या अहवालात स्पश्ट केला. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान ह्या बांदकामाची पळोवणी करून ती सील करपाचो आदेश उच्च न्यायालयान दिला. ह्या नदी गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी केल्ले पळोवणेत 217 बांदकामां बेकायदेशीर आशिल्ल्याचे दिसून आयिल्ल्याचे तांचे म्हणणे आसा. Illegal structures on the beach. The Panchayat filed a report today pointing out some 33 illegal constructions. Now, based on that report of the Panchayat, the High Court has directed that the Pollution Control Board should find out whether these people have any permissions from them, and thereafter, if these permissions are not there, they are ordered to be sealed by the High Court. So, this is the fate of these 33 structures. The Coastal Zone Management Authority has also filed a report pointing out some additional 48 structures which are illegal. So that is how CRZ authority has now completed the inspection and submitted the report. Totally we have found around 217 structures which are illegal, and show cause notices will be issued to all these structures by the CRZ. इतिहासीक थळांक पर्यटनाच्या नजरेन उर्बा दिवपाच्या हेतान पर्यटन खात्या वतीन अंदूच्यान दर वर्सा शिवजयंती उत्सव व्हडा दबाज्यान मनयतले. दिवचले 18 आनी 19 फेब्रुवारीक मुखेल कार्यावळी जातली. आमी 2024 350 वर्सां जवळ 6 जूनाक जाता छत्रपती शिवाजी महाराजाचे राज्याभिषेकाक, आनी 350 वर्सां जेन्ना जाता ते सेलिब्रेशन आमी लास्ट इयर अनाउन्स केले पूर्ण गोंयान आमी जातले करतले म्हणून. जरी 6 जूनाक आमी करतात तांचे आमी 350 इयर्स कंप्लीट जाता जाल्यार 19 फेब्रुवारीक तांच्या शिवजयंतीक आमी हो प्रोग्राम बऱ्या तरेन गोंयभर करतात. आनी तातूंतल्यान साखळे, मडगांव, पणजे, वास्को, फोंड्या
आणि पर्वरी ह्या वाठारांतल्यान आमी म्युनिसिपल कावन्सिलांक घेवन और पंचायतीक घेवन तांच्याकडे आमी वी आर सपोर्टिंग द पर्टिक्युलर कमिटीज थ्रू द म्युनिसिपॅलिटीज ती ह्या वर्साची छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती बऱ्या दबाज्यात जावची म्हणून आणि आमचो पूर्ण गोंय राज्याचो कार्यक्रम जो आसा तो बिचोले मतदारसंघान बिचोले जातलो. सप्तकोटेश्वर नार्वे कडल्यान जी सुरवात आशिल्ली आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांची झुजली तो हिंदवी स्वराज्या खातीर झुजलो ते सगळ्यो काणयो आज फुडें लोकांक कळपाक जाय. आमची हिस्ट्री लोकांक कळपाक जाय. छत्रपती शिवाजी महाराजाचो वाटो गोंया खातीर कळपाक जाय आणि ताज्या खातीर जेन्ना आमी हे पूर्ण तरेन पर्यटन खात्यान एक जबाबदारीन आज 6 मतदारसंघान जेन्ना म्युनिसिपॅलिटीक आनी तांकां सपोर्ट करता पूर्ण फेस्टिवल बऱ्या तरेन आमी बिचोली मनयतले. पर्वरी शिवाजी महाराजांचो पुतळो उबारला. या पुतळ्याचे 19 फेब्रुवारीक सांजे उक्तावण जातले मंत्री रोहन खंवटेन सांगले. त्याच दिसा आमी सांजचे पर्वरी आमी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे उक्तावण करतले. वी विल इनॉग्रेट द स्टॅच्यू ऑफ छत्रपती शिवाजी महाराज एज अ ट्रिब्यूट टू हिम इन पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि त्या दिसा सांजचो 6 वरांचेर जो कार्यक्रम थंय जातलो थंय जातकर ताज्या मागीर आमी थंय एक कल्चरल प्रोग्राम दवरिल्लो आसा शिव सोहळा आणि तो कल्चरल प्रोग्राम कंटिन्यू जातलो आफ्टर द इनॉग्रेशन ऑफ छत्रपती शिवाजी महाराज स्टॅच्यू. तशेंच शिवाजी महाराजांच्या काळांतली शस्त्रां, ढाली, पयशांची नाणी आणि हेर वस्तूंचे प्रदर्शन पर्वरी DIT सभाघरांत जातले. 18 आणि 19 फेब्रुवारी अशे 2 दीस सकाळी 10 ते 6 मेरेन हे प्रदर्शन उक्ते आसतले अशी माहिती मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. भुरग्यांक आमी इन्वॉल्व करप, बाकीच्यांक इन्वॉल्व करप आणि युवा पिढीक फुडली आमची छत्रपती शिवाजी महाराजाचे कळून येवप हे खूप महत्वाचें आसा. आमचें अस्तित्व दवरता आसतना आमी फुडार पळयता आसतना आनी एट द सेम टायम गोंय जेन्ना आमी गोंयकारां पर्यटक येता इंटरनॅशनल नाल्यार डॉमेस्टीक तांकां एक त्या दिसा आमची फेस्टिवल आमची छत्रपती शिवाजी महाराजाचे कनेक्ट आमच्या गोंया खातीर इट मायट बी नेवल, इट मायट बी द आर्मी, हाव वी हॅज बीन कनेक्टेड, हाव वी हॅव बीन एबल टू सेव आवर टेम्पल्स, हाव वी हॅव बीन एबल टू सेव आवर सेल्फ हे सगळी आयडेंटिटी छत्रपती शिवाजी महाराजा खातीर जाल्ली पोर्तुगीज तेंपा वयल्यान ती काणी आज फुडल्या पिढीक कळपाचो एक आमी विचार घेवन फुडें सरल्या. ताजे 18 तारखेक आमी ते 20 तारखेक एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या DIT हॉलान ताजे वेपन्स आणि करन्सी जी तांच्या वेळा वापरिल्ली जाताली ताजे एक्झिबिशन 2 दिसाचे DIT पर्वरी थंय दवरिल्ले आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. भाजपाचे दोनूय लोकसभा उमेदवार केंद्रीय पावंड्याचेर थारतले. आपले कडेन अजून मेरेन लिस्ट आयिल्ली ना देखून हाचेर उलोवप योग्य जावचें ना अशें भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगले. लोकसभेचे उमेदवार आमी निश्चित करिनात हे विशींचो निर्णय पक्षाची संसदीय समिती घेता अशें तांचें म्हणणें आसा. कितें जाणा तूं आतां हांव कितें सांगपाक लागलो भारतीय जनता पार्टी निवडणूक जिखपाक आतां हळू ऑफिस उद्घाटन सगळें आमी फायनलायज केलें. म्हाका दिसता त्यो काँग्रेसचो अध्यक्ष आहा पळय तेणें ते पत्रकार परिशद घेवच्या पेक्षा गांवांनी वचून जर भोंवत जाल्यार चिंतून मारता कारण तेची तिकेट सद्या उत्तरेक घेवपाक कोण मनीस ना त्यामुळे तेंच्यांनी दुसऱ्याचेर हें घालून अशीं मतां किंवा अशें कितें उलयलो म्हण तातूंतल्यान ताका कांय मेळपाचें ना. तेणें मेळूं जाय थोडी आपलें कितें जर कोणें तिकेट घेवपाक तरी उत्सुकता जाय जाल्यार थंय वचूं जाय कारण दक्षिणेक ते म्हणटा एलायन्स पार्टनर म्हणून ते कितें तरी तेंचें एलायन्स आशिल्लें आतां तें एंड जावपाच्या मार्गार आसा. देशभरा भितर तुमी पळयता वेस्ट बेंगॉलाक जालें तुजें हातून हांगा पंजाबाक जालें, दिल्लीक जालें, आपल्या बिहाराक जालें, त्या नंतर उत्तर प्रदेशाक जालें, आतां हळू महाराष्ट्रान जे नेते आसले ते गेले कारण तांकां दिसता की फुडें कांयच ना कारण तेंचे सगळे लिडरूच अशे ऑफिसान बसता आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतात दुसऱ्याचेर आरोप आनी कितें उलयलें पूण आपल्या पार्टीचें संघटन वाडना. ते पत्रकार कारण पत्रकारांक सांगिना जाल्यार तें सकयल पावना गोश्टी करूं जाय पूण थोडोसो त्रास घेवन मातसो मुखार वचपाक तेणें शिकपाक जाय. हे जो पर्यंत काय ऑफिशियली कितलीं नांवां गेल्या ती म्हाकाय खबर ना. आतां कोण कोण उलयतात त्या भशेन ती नांवां येता. हांवें काय प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगूं ना त्यामुळे हांव म्हज्या तोंडांतल्यान कितलीं नांवां गेल्या तेजेर हांवें उलयना. ऑफिशियली येतकच मागीर हांव सांगता. बुधवारा पणजे 18 जून रस्त्यार लोकांनी मेळत थंय पार्क करून दवरिल्ल्या 7 गाडयांक येरादारी पुलिसांनी तालावय दिली. रस्त्या कुशीक तशेंच नो पार्किंग सुवातेचेर लोक गाडयो पार्क करून दवरतात, डबल पार्किंगूय करतात आनी येरादारीची कोंडी जाता. दुसरे वटेन स्मार्ट सिटीचें काम चालू आसा. मेळत थंय गाडयो पार्क केल्ल्यान वाहन चालकांक येरादारी पुलिसांनी ताचेर कारवाय करीत तालावां दिली अशी माहिती येरादारी पुलीस निरीक्षक चेतन सुर्लीकर हांणी दिली. आज आम्ही
ड्रायव्ह अशी गेल्ली डबल पार्किंग केला नोटीस केला की खूब गाडी डबल पार्क करून रावतात ताका लागून ट्रॅफिक कंजेशन जाता काम चालू आसलेल्या कारणान लोकांक स्पेसूय मेळना पार्किंग करपाक ताका लागून लोक कशें लायतात पण पार्क करपाक जायना कित्याक पार्क केले जाल्यार गाडयो सुटना न्हू म्हणून कंजेशन जाता. ओके ते आमी एक 7-8 गाडयांक करून केल्ले आहा. ओके मोटरसायकल पेट्रोलिंग हांगा दवरतात नॉर्मली आनी कशें आहा न्हू लायतात आनी ड्रायव्हर नाच जातात ताका लागून आमी तांकां केन्ना केन्ना बील क्लेम्पाय मारतात ते आमचें चालूच आसतलें. ओके आमी फोकस हांगाच करता कित्याक हांगा मातशें मुवमेंट चड आसा न्हू हेजो तेजी मुवमेंट चड आसा हेडिंग रोडार. ओके आमी कॉन्सन्ट्रेट हांगाच करतात बाकीच्या रोडांचेर रँडमली एमजी रोडार करतात आमी. ग्रामीण विकास खातें सदांच गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांच्या उदरगती खातीरूच वावुरतले आनी तांच्यो समस्या सुटाव्यो करपाचें कार्य करतले अशें विधान मंत्री गोविंद गावडे हांणी केलें. बुधवारा गवळीवाडो कुर्डी हांगासर ग्रामीण विकास खात्या वतीन कम्युनिटी हॉलाचें उक्तावण केल्या उपरांत मंत्री उलयतालो. ग्रामीण विकास खातें जें आसा ह्या ग्रामीण भागांतल्या राहणाऱ्या लोकांच्यो समस्या समजून तांकां मुखार हाडपाक जाय आणि तांकां जर मुखार जर हाडटले अशे तरेचे सभागृह जाय. कित्याक सभागृह जाय? आपली कला आणि त्या सभागृहाच्या माध्यमांतल्यान आमी सगळींच ह्या पंचायतीन भितर आमच्या सगळ्यांच्या प्रयत्नांतल्यान 80 लाखांची म्हणजे साधारण 15 कोटीची कामां 4.5 कोटी कामां ही सांगे मतदारसंघात भितर आयिल्ली आसात. म्हणून ह्या पंचायतीच्या सरपंचाचे आणि पंचायत सदस्याचे हांव अभिनंदन करता की वेळार भितर इस्टिमेट करप जावं ते कामांचो फॉलोअप करप ते टेंडरां लावप हे कार्य ताचे भितर जाता. जिल्हा पंचायतीच्या सदस्यांतल्यानी अनेक कामां संपूर्ण मतदारसंघात भितर बऱ्या प्रमाणात जावपाक लागले आसा. आज आमी हांगा आमच्या कुर्डी पंचायतीच्या गवळीवाडा हांगा आसा आणि आज हांगा आमचे मिनिस्टर सांग्याचे मिनिस्टर सर सुभाष फळदेसाय तशेंच आमचे स्पोर्ट्स आनी RDA मिनिस्टर सर गोविंद गावडे हांगा येवन गेले कारण हांगा जे हांगा एक कम्युनिटी हॉल बांदले कडेन आसा तेज्या 2 फेजींनी काम जाल्लें आणि आज दुसरी फेज कंप्लीट जावन हो हॉल आसा तो सगळो कंप्लीट जावन तेजें आज इनॉग्रेशन सकाळीं जालें. तशेंच एक RDA फंडांतल्यान हे हांगा एक आमच्या ह्या गवळेवाडी किंवा आमच्या कुर्डी पंचायतीक म्हणल्यार जाता की एक बरी फॅसिलिटी हांगा एक कम्युनिटी हॉल हो हांगा मेळ्ळे कडेन. आतां आमच्या कम्युनिटी हॉलाचें इनॉग्रेशन जालां. जेन्ना पयलीं एक हांव पंच मेंबर जालो 2017 तेन्ना लोकांचो एक डिमांड आसलेलो आनी ही जी एरिया आसा ही फूल सगळें झाड कशें रानान जंगल आसलेलें पूण ज्या लोकांचो डिमांड आसलेलो एक कम्युनिटी हॉल आमकां जावचो म्हणून. पूण जेन्ना तेंचो डिमांड हांवें पंच मेंबर आसतना पंचायतीचें फॉलोअप केलें आनी जे हेजो पाठपुरावो सगळो करून हो एक कम्युनिटी हॉल आमचो रेडी जाल्लो आसा. पूण जे पयलीं आमी इतले त्रास जाताले जे कितें फंक्शन करताले धनगर समाजाच्या लोकांक न्ही इतले त्रास जाताले. जर एक कितें चडांत चड म्हणजे ते श्रीकृष्ण युवक मंडळ आसा. आतां श्रीकृष्ण युवक मंडळ गोकुळाष्टमी करता आनी गोकुळाष्टमी सदां पावसान जाताली आनी पावसान इतको पावस चडलो की पेंडल घालप सुद्दां खूब त्रास जाताले. एक फावटी वार येयलो जाल्यार पेंडल उडोन वचप म्हणजे आमचे इतलो प्रॉब्लेम जातालो. तेन्ना आयज हो सगळो हॉल बरे भशेन जाल्लो आसा आनी जे आमचे भारतीय जनता पार्टीक आमी तेजे क्रेडीट दिता कारण तेंचे सहकार्यानूच हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV.